कर्नाटक राज्यांतू दक्षिण दिक्कान मंगळूर म्हणल्यार गांवांतू त्या गांवा लागींच उडपी म्हणल्यार एक पुण्यक्षेत्र आसा. ते उडपी कृष्णाल देवस्थाना निमित्तान मस्त प्रसिद्ध जालें आसा. सांगतना लोक म्हणटात उडपी श्री कृष्ण म्हूण. थंय त्या देवस्थानांतू भारी चंद देवाल पूजन जाता. कृष्ण थंय हातांतू खौल घेवन राबिल आसा. ती कृष्णाल खौल घेवन राबिल मूर्ती भारी चंद आसा पळोवच्याक. अगदी चंद कृष्ण घुमटोवची हसत राबला. तेगेली ती मूर्ती पळयल्यार खंयच्यो मनुश्य बी अगदीच भक्तीची पराकाष्ठा वचून पावता. थंय स्वाम्याल हातानाची पूज जावची. ती बी अणमाळ सयत. ते अष्टमठांतू एक हे कृष्णाल मठ. हे मठ स्थापन केले कोण की म्हळ्यार 13व्या शतमानांतू मध्वाचार्य म्हणले स्वाम्याने. त्यांनी अगदी योगनिष्णांत स्वामी त्यांनी मागशी तांगेलेच कालांतू एक चमत्कारिक घटनशी येतात. ती कसं की म्हळ्यार द्वारका समुद्रांत बुडून गेले उरत न्हय कृष्णाले. तांतू कसं की म्हळ्यार एक कृष्णाले खौल धरिल्ली मूर्ती चंदनाच्यांतू ढांकून गेले उरता. ते एक पण एक अंबिका मेळत तेन्ना तो कसं करता की म्हळ्यार ते होर दुसऱ्या गांवांत दवऱ्या म्हणून ते उट्टू चंदना राशी ते मूर्ती समेत तेगेले दोणीक घालून घेता. आनी ती दोणीन ते दवर घेवन तो वच्चे सुरू करता समुद्रा वयले. तर समुद्रा वयले वता वता आसतना व्हड वारो आनीक चंडमारूत शेताची आनीक न्हंय समुद्रा उदक एकदम झरझरान येवचे सुरू येता. ताजे उदकाचे ते अली उरतात न्हय झरझरान आयल्या जेन्ना ती तेगली बोट ती एक वैरी सकल जावच्या जेवण ताका ती दोणी चलोवचे मस्त त्रास जाता. तेन्ना तो भित्ता अंबिगो. ताका दिसता आत्मेल काम जालें ती दोणी समेत हांव बी बुडते समुद्रांत म्हणून तो देवाले आराधन करता. हांगा देवस्थानांत आशिल्ले मध्वाचार्यांक तांगेले दिव्य दृश्टीन हें कळटा. तांणी कसं करता की तांगेली योग शक्तीन ते अंबिगाली दोणी सुरळीत जावन ते चंडमारुतांतल्यान हे सायडा दांडे येवं तशें तांणी करताच. हगुर तो अंबिगो ते दोणी सकट हे दांडे येवन पावता. पावल्या फुडें ताका कळटा आपणाक ह्या संन्यासिनाची वांचयले म्हणून. तेन्ना तो अगदी नम्रतेन तांकां पांय पडून स्वाम्यानो तुमगेले निमित्तान हांव बांदतलो. हांव तुमकां कसो सेव करो. हांव तर एक गरीब सकल जातीचो. हांव तुमकां कसो करूं म्हणून विचारता. तेन्ना तांणी तोंडार एक मुगणुके हांस येता. आनी तांणी म्हणटाची अंबिका तूं म्हाका कसो हें करचें नाका. तुगेले दोणीन तूं ते गोपचंदना राशीन तूं कृष्ण आसा ते कृष्णा म्हाका दी म्हणटा. तेन्ना तो अंबिगो अगदी खुशी ना ती गोपचंदना राशीन तशें कृष्णाक काणून तो दिता. मध्वाचार्य ते अगदी भक्तीन ती कृष्णामृत तांगे हातांत घेताच. हातांत घेवन तेंगेले अगदी हळद्याले धरून ताका पांय पडताच कृष्णाक. आनी ती घेवन तांणी येतात. घेवन ती न्हंय चंद करून धुताची आनी तशी घेवन देवस्थाना वतात. थंय वचून देवा परत आनीक अगदीच हांत मंगल स्नान घालून सुगंधांनी लावन घेवन तुळसी फुलां माळ घेवन ते देवस्थानांत तागेलें प्रतिश्ठापन करतात तांणी. आनी ते देवस्थान कृष्ण मठ म्हणून प्रसिद्ध जाता. कृष्ण मठांत कायम कृष्णाले पूज जाता उरता. सकाळी दनपारा सांजेरे भक्त लोक बी मस्त येतात थंय. कायम ते देवस्थानांत गोपचंदनाचे आनीक धुपाच्यो परमळ भरिलो उरता. देव कायम तुळशींत आनी फुलांत सजिलो उरता. आनी देवा ते देवस्थानांत आनीक विशेष कसो की मारी कनकनकिंडी म्हणून एक आसा. ते कनकनकिंडींतल्यान कृष्ण समो दिसता. ते तेगेले देवस्थानात गेले प्रत्येक लोक बी ते कनकनकिंडींतल्यान कृष्णा पळयतात. ही कनकनकिंडी अगदी प्रसिद्ध आसा. हा कनकनकिंडी म्हणून कशें नांव ते हांव तुमकां सांगता. कागेनेल्ली म्हणल्यार एक गांव उरता. थंय बिरेगौड म्हणल्यार मनुश्य तेगे बायले बरशीक संवसार करून उरता. तिगेलें नांव बुच्चम्मा म्हण. एक नंबर साध्वीशी उरती. तेगे लोक सुखान संवसार करून उरताय. तांणी ब्राह्मण बी न्हय तिरा सकल जातीचे ब्राह्मणा पेक्षा. तो बिरेगौडा तो गांवचे गौड तो. ताका 28 गांवचे तो कुंबळीगार उरता. धनधान्य काही तांकां कमी उरना. जाल्यार ताका चेडूं उरना. चेडूं ना म्हणून तांकां कायम एक खंतीशी ती अशी म्हणटा सुमार वर्स वताय. तांकां चेडूं जायना. चेडूं ना म्हणल्यार कोणाक बेजार न्हय. तांकां बी तशी मस्त बेजार चेडूं ना म्हण. आनी चेडूं ना जाल्यार मुक्ती बी मेळना तांकां. मुखार तांकां तर्पण तर बी कोणी उरनाची. तांगेली पित्रां तर्पण दिताली कोणी उरनाची. अशी हेवटू येवन ते बिरेगौडाक भारी बेजार उरता. जाल्यार तो अगदीच साधू संत लोकांक बरें करतलो. बागलायल्या लोकांक जेवण दितलो. धनधान्याचें दान करतलो. आनी कोणाक जरुरत आशिल्ल्या लोकांक पयशाची बी मदत करतलो. अशी अगदी बरे गुणान मनुश्य उरता.
एक दीस तांगे घरा एकलो संन्यास येता ती घोबायल ताका आपांक न्हू भितर बसयताची ताका पात पुजन करून ताका जेवण खाण दिवन खुशी करताय. तेन्ना तो संन्यास ताका विचारता तूं कसले बेजारांत आशिल्ल्यावर आसा, कसल्याक तूं कसल्याक कमी आसा, तुगे घरांत तूं लक्ष्मी तांडव करता आसा, तुमी दोगो लागून घोबायलान खुशीन उरकना माय. आयज गेल्लो लोक अतिथी सत्कारांनी करताची, दान धर्म करताची, देवकार्य करताची म्हूण तो सांगता. तेन्ना ही घोबायल म्हणटाची वय स्वाम्यान तुमी म्हणलें जाल्यार आमकां चेडूं ना, चेडूं ना जाल्यार मुक्ती ना म्हूण सांगतात न्हय माय म्हूण सांगता. तेन्ना तो म्हणटा गौडानो तुमी चेडूं गेलें ना म्हूण बेजार करचें ना, चेडूं जावूं का अशें कसन ना. हांव संत चेडूं उरका म्हण आसा कितलीं चेडूं अनाथ लोक चेडूं बेसाचे जगारी तांकां खाण घेवन तुमी बरें करीत न्हय, तांकां पसून होड करीत न्हय, तांकां बी कोणाले एक आसर उरना. अनाथ चेडूं बी बरें करीत तुमी, खंयचे चेडूं दत्तक घेवीत म्हूण सांगताय. जाल्यार बी हो गौड म्हणटा तें कशी शक्य आसा, चेडूं मरे आमकां कसो म्हूण गत ना, तशें जाल्यार आमी दुसऱ्या चेडवांक घेवन मोग करचें शक्य आसा. आनीक आमगे संत चेडूं म्हळ्यार आमगेले एक रक्ताचे उरते, दुसऱ्या चेडवां तशें जातवय म्हूण सांगता. तेन्ना तो संन्यास म्हणटा पळय बाबा तूं म्हणजे खरेची तर तूं एक काम कर, तूं तिरुपती यात्रा कर, ते व्यंकटेशाल दयेन तुका बरें जातलें म्हूण सांगून वता. तेन्ना ते संन्यासीन सांगिल्ल्या वरी तो बिरेगौडा तागे बायली घेवन सुमार इतले दुड्डू बिड्डू घेवन तिरुपती वचचे भायर सरता. तो प्रयाण करता 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 तिरुपती वचचें पळयता. थंय अटू तिर्थांतून हाताची अणवाळें न्हेसून तुळशी म्हण गळ्या घालून गोविंदाले नामस्मरण करता. व्यंकटेशाक नाना नमुने पुजा पुनस्कार ओटू करता. ब्राह्मण लोकांक दान धर्म करून ब्राह्मण लोकांक खुश करयता थंय उरता. अशीच उरका जाल्यार एक दीस ते बिरेगौडाक इदल तेन्ना सपन पडटा. ते देवस्थाना पटमामाल रुपान व्यंकटेश ताका सपना येता आनी ताका सांगता भक्ता हे फल घे, हे व्हरून तुगे बायली दी, तुका अगदीची परम भक्त एक चल्ल जाता, तूं बेजार करनाका माय जाता. ते बिरेगौडाक सकाळीं अशी सपन पडलें वय. ते बेबी उठां घेवन आपणे बायली सांगता आनी घोव बायल वचून न्हांव करून व्यंकटेशाल दर्शन घेवच्याक देवस्थाना वताय. थंय ते भटमामाक तो आपणाले सपनाचे खबर सांगता. ते सांगच्या गतांनी अरे अगदीची बरें सपन हें, तूं तेल्ल्या चेडूं जावनूच येता म्हणून न्हू ताका देवाले सांगणी करून प्रसाद दिताय. ते बिरेगौडाक भारी खूश जाता. तो व्यंकटेशाल नामस्मरण करता. तेन्ना ते राबिले बिडारा येता आनी थंय आनी परत एक 2-4 दीस उरता आनी आपल्या बायली भरशीक तिरुपती सोण कागे निर्लीक येता. तेन्ना एक थोड्या दिवसान बुच्चम्माक देवाला अनुग्रहान ती गुरबीण जाता. 9 म्हयन्यान आपण तिके बरें मुर्तार एक चेल्ल जाता. ते चेल्ल्याक पळोवन तांकां भारी खुशी. तो बिरेगौड अट्टू गांवभर साकर म्हणटा चेल्ल जाला म्हूण खुशीन आनी पंचपक्वान करून अट्टू लोकांक तेगेले समुदाया लोकांक अट्टू म्हणटा. आनी ते चेल्ल्याक तिम्मा म्हूण नांव दवरताय. तो तिम्मा पुनवे चंद्रसो तेगेले ते सांचेरडाल अट्टूची बाललिली करताची ते आम बापाक खूश दिता उरता. म्हणटा म्हणटा ते चेडूं सुमार व्हडता आनी बी ताका दिमागान व्हड करताचे. ते चेडूक 5 वर्सां जाता. देवाल एक चित्तांत कसो आसा म्हूण कळना न्हय. तो बिरेगौड मरता. तशें तो तिम्मा 5 वर्सांची बाप्प नाशिल्लो चेडूं जाता. मग आनी ताका पसून 10 वर्सां जेवा पसून आवय बी मरता. हो एकदम अगदी अनाथ जालो बाप. व्हड घर आसा, कसले एक दवस धान्य कमी ना, गोरवां बिरवां ಒಟ್ಟು एक राश आसा घरांतू. जाल्यार कसो उपेग? सिजन घालता कोणी नाची, मोगा ना आपूण उलय शेतले कोणी नाची, कोणी जेवरे चेडा म्हणून ताका जेवण दिता लोक नाची. अशी एक नमुने अन्न खाल्ल्यार खाल्लो ना जाल्यार ना. आळकळ लोक कसो पडला तागेले तांगेले जेवण करून येतो तशें आळकळ लोक दरबारशे करताय. हो पाप अनाथसो एकलो बसून उरचे करचे अशी उरता. ताका पळय भारी बेजार त्या चेडूक. 10 वर्सां चेडूं कसं कळत ताका. तशें म्हणून बेजार उरता कोणी ना म्हाका म्हणून. एक दीस तो भायर फिरच्या गेल्लो उरता. गेलो तेन्ना ताका एक केशवाले मुर्त मेळटा. तो ते व्हरून ते कागे नल्लींतून एक बरेंचे जाग पळोवन थंय देवस्थान बांदून घेवन ताणें ते विग्रहाचें प्रतिश्ठापन करून सदळ ताचे मुर्तीची पुजा पुनस्कार करता उरता. आनी भजन की
ते देवस्थान कीर्तन शिखरवसची ऑटो करता उरता अशीची दिवस उरता. तेन्ना एक दीस रात्री ते ती म्हाका सपनांत देव येवन सांगता, तूं कनकदास म्हणलें नांव घेवन न्हू कीर्तन करतची, लोकांक ज्ञानबोधी करता वच आनी देशसंचार करतची तिरुपतीक वच म्हूण सांगता देव. आनी अदृश्य जावन सोडता. ते तिम्मा जाग जेता, कांगा ಒಟ್ಟು कांटी खुशीन देव म्हाका सपना येयलो म्हूण. पण हेर दिवस कीर्तन सांगचें सुरू करता. ಒಟ್ಟು कृष्णाली पद ताणें सांगचें. अशी देवाल नामस्मरण करता करताच कीर्तन करताच अगदी भक्तीन देवाल तें नांव घेताच तो देशसंचार करचे भायर पडता. तेन्नाच्यान तो कनकदास म्हणून न्हू तेगेलें एक नांव पडता. पयले कलाकार आयज काल उरता तशी प्रयाणा वचचे खंयचे एक सौकर्य नाशिल्लें. तिरुपती वचचे लोकांना तिरुपती वचून म्हळ्यार एक अगदी कश्टाचें काम आशिल्लें. तेन्ना तिरुपती भक्त देवाक वेंकटेशाक कसलें एक शेवे नावे कसं एक काणीक सांगू येतील उरल्यार कोण वताचे संचारी यात्रीक तांगेले की ते दिवन तिरुपती पेटत आशिल्लेच. हे कनकदासान वता आसतना तागेले बी वेंकटेशा दिवचे दक्षिण म्हळें शेवे दूड म्हळें लोक दितात तागेले. हो कनकदास बी ते दिली लोटू शेवेच घेवन न्हू तांगेले सुख दूख विचारच की अनाथ लोकांक कसन जाय बाबा म्हूण तांकां मदत करच की करून लोकांक बरे उपकार करता करताची तो तिरुपती वता उरता. स्वताल एक खुशी आनंद सोण घेवन फिरताची अट्टू नवनी ताका देवान दिल्ले ऐश्वर उरले बी ते भोग नाशिची एक देवाल आज्ञा म्हूण सांगून संचार करताची देवाल कीर्तन करता तो तिरुपती वचून पावता. तिरुपती वचून थंय वेंकटेशाल दर्शन घेता. भारी खोशी येता ताका. थंय बी इतले देवाले भजन ओटू सांगून घेवन कीर्तन करून थंयच्यान परत येता. ताका अगदीची हंतू कसं प्राय येयला उरता. जाय तितले ऐश्वर उरता. जाल्यार बी तो अट्टू त्याग करून संन्यासीसो भिक्षाटन करताची उरता. मनशाक आशिल्लें काही नाशिल्लें कारण कसं त्याग कर सोड न्ही जाल्यार अट्टून मने सूख ऐश्वर्य उरून ते सोण घेवन संन्यासीसो जावन उरचे मारी भारी एक व्हड काम म्हूण सांगता ते. आनी सदांची कोणाक संवसारांत त्रास आसा कोणाक एक कसलें एक मदत जावका दुडबात जावं ना एक चेडबाळाक बायल चेडवा लग्न करचें आसा बा तेन्ना तांकां लग्नाक मदत करची म्हणे ना कोणा शिक्षणाक मदत करची म्हणे म्हणटार लोकांक आनीक एक तांगेले सुखसोयी खातीर तांकां खर्च करचे म्हणे अशें करता उरता. आनीक भोजना पर कीर्तन सांगताची लोकां वांटो खूश करताची एक गांवतल्यान एक गांव वताची खंय खंय एक पवित्र क्षेत्र मेळताची थंय वचून थंय देवाले दर्शन घेता उरता. अशें वता वता तो उडपी येवन पावता. तेन्ना ताका 35 वर्सां. ते दिवस एकादशी उरता. कृष्णाल देवस्थानांत पुजा पुनस्कार अगदी विजृंभणेन चलिल्लो उरता. ते देवस्थान भोवन ब्राह्मण लोक उरताय. तेन्ना कनकदासाक कृष्णाल दर्शन येवपा म्हणून तो देवस्थाना भितर पांय दवरता. तितले थंय आशिल्लो तो भटमाम कसो म्हणटा ब्राह्मण हे कोण रे तूं हे आमगेले अगदी शुद्ध करून दवरलें देवस्थानांत तूं कसले येतास तूं तुगेले तसले ब्राह्मण नाशिल्लो काणकोणीची हांगा हे देवस्थाना पांय दवरचें ना गोत न्हय तुका वच वच म्हणून ताका धुंगुळताय. तांकां म्हणटा हांव एक पण कृष्णाल दर्शन घेता तशी वता. हे आमगेले देवस्थानांत तूं पांय दवरचें ना आमगेल्या पासून सकल जाती लोकांक आमगेले देवस्थाना येवच्या दिनाची म्हणून ताका धर धुंगूळ म्हणून सोडता भायर. हाका भारी बेजार जाता. बेजार कसलें येता आपण आपल्यान भायर धुंगूळ म्हणणे देवा म्हाका कृष्णाल दर्शन जायना न्ही हांव कितलो आशेन येयलो म्हाका कृष्णाल दर्शन जाता म्हगेले आराध्य दैवत येयले एक मुहूर्त हांव दोळभरून पळयता म्हगेलो जन्म सार्थक करून घेता म्हणून हांगा येयलो जाल्यार हे लोक म्हाका पळोवचें का दिलना न्ही म्हण ताका दोळ्या उदक येवन वता. तो देवस्थाना म्हापशी वचून राबता आनी थंय राबून देवा तुका म्हजे काही करूं ना हांवें तूं तुगेलें एक बागील उगड म्हाका तुगेलें दर्शन दिवका हांव तुका अगदीची ऋणी जावन उरता म्हणून कृष्णाले भजन सांगचें सुरू करून सोडता. ताणें तशी दोळे भर न्हू अगदीची दीन आवाजान तूं देवाक आपयलें तेन्ना देवाक सहन जायना तें देव कसं करता की म्हळ्यार कृष्ण एकदम फिरता फिर घेवन तेगेले माक्षिदिकान घुवन राबता आनी तांची ओणच पडता आपणे आप आनी कनकदासान राबिल कडेन ताका तें कृष्णालें दर्शन दिता. तशी ती माक्षिदिकाक ओणच पळोवन थंय एक खिंडीशी जावन कृष्णाले मुहूर्त थंयच्यान दिश्टी पळोवन कनकदासाक तरी आश्चर्य येता. तांची लोकां उठोवची एक मरी अशी जावन येता. देवा हो अगदी व्हड महान मनुश्य आमी हागेले योग्यता कळनाशी हाका एक म्हण
तुच्छ म्हणले कोण आमी ताका ताणून देवस्थानांतल्यान भायर गेले जाल्यार देवूच हागेल काय तरी घुवन राबला. आमी कसं मूर्खतान केलें म्हण तांकां मरी अशी जावन वता थंय आशिल्ले ब्राह्मण लोकावटे. त्यांनी येवन कनकदासाले क्षम मागताचे. कनकदासाक तांगेचेर कसलो बेजार उरना. आपणाक कृष्णाला दर्शन जालें ना म्हणलें एक तांकां बेजार आशिल्लें मागीर जे तांगे लास्ट ते कृष्णाना पूर्ण केले. ते कृष्णाले चंद रूप पळोवन तांकां अगदी धन्यच दिसता जिवाक. कडे ते थंयचे ब्राह्मण लोक आमकां माफ कर का तुमी हांगा उरका म्हूण तांगे लेगे माफी मागतात. ते देवाल दयेन कनकदासान थंय उरताची. आनीक मस्त देवाल स्तोत्र, नळचरित्र, हरिभक्ती सार ಒಳ್ಳೆ ಸುಮಾರು ಗ್ರಂಥನೇ ಬರೋನು ಅಗದಿ ಕೀರ್ತಿವಂತ येतात आनी कडे कृष्णाला तूं ऐक येतात.